देव बरो दिसता तुमकां सगल्यांक. वो आयताराचो दीस आसा आनी आयज आमी सगळीं जेजूच्या एकवटान खोलायेन जेजूच्या सवें वो एकवट दवरया. तो आमकां सदांच एकवटन आसा पूण आमी ताका एकवटन रावया. जेजून भाग्यवंती नासाक हे भाशेन एकवटन रावंक शिकयलो. ताणें तें आमकां शिकयल्लें आसा. ताच्या पुस्तकांत ताणें बरोवन दवरलेलें आसा स्पिरिच्युअल एक्सरसायजीस. तर हें आमी शिकून काडटा. आतां पर्यंत हांवें तुमकां 5 भाग मागण्यांचे शिकयलेले आसात. पयलो भाग, ह्या भागान आमची तयारी आसता. आमी तयारी कशी कोत्ता? पयले सुवातेर आमी जाणा जावंक जाय की देव एक उफाट आसप. सुटकेच्या पुस्तकांत आमकां सांगलां, हांव आसा आनी हांव आसा तो आसा, तो सगल्याक आसा. दोन दुताच्या इतिहासान आमकां अशें सांगलां, आमी ह्या आसण्यांत आसा, ताचे सगळें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. म्हणटच पळयात, अशें आसा जाल्यार आमचो संबंद ह्या आसण्या उद्देशी कसो आसूंक जाय. आमी आसा, आमी कशीं आसा? आत्म्यांत आसा आनी ह्या आत्म्याक कूड आनी मन दिल्लेली आसा. तर त्या आसण्यांत आमी भाग घेता. तो आमचे सवें येता आनी आमी ताचे सवें रावंक जाता. हो एक प्रतिसाद, हो एक रिस्पॉन्स, हो बरो आहा, बारी आसा. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत, आमची पांयाची बोट आसा तिजोतान तकली मेरेन कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता आनी सगळें आमचें सवें आसा तितलें ताचें सवें आसा. तर आमी ताच्या सुस्कारान, जेजूच्या नांवान सगळें भायर ताचें दवरया. आमी ताचें सवें रिगून रावता. तो आमचें सवें रिगून रावता, आमी ताचें सवें रिगून रावता. जसो एक फांटो दाखविली रिगून रावले शिवाय ताच्या नापणांची तोस्तुंगी फोडोन दिवंक जायना, तशेंच आमी ताचें सवें रिगून रावले शिवाय फोडोन दिवंक जायना. ताणें आमकां हें सांगलां. तो हो जावन आसा पयलो रिस्पॉन्स, देव जो आसा पळय ताका. दुसरो रिस्पॉन्स सायबणमायेचो. हांव सर्वेस्पुराची चाकोर, सुस्कार भायर सोडटना जावं म्हजें सवें तुजें उतर प्रमाणें सुस्कार भितर घेतना तो म्हाका घडोवन हाडटा. जितलो हांव ताका म्हजें सुकणें समर्पिता तितलो तो म्हाका आपल्या एकवटान दवरता. म्हणून हे भाशेन आमी ताच्या एकवटान. हे भाशेन आसतना पर्यान देव जर आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्ता, मागीर आमी कश्टांक लागता. आमचो वावर हरशीं सोंपो जावंक जाय पूण आमी कश्टवता. एक म्हणचें तें नॅचरल आसा, पूण आमी थोडीं जाणां एकदम बारीक कश्टवता. कित्याक? आमच्या चिंतनाक लागून, आमच्या अपेक्षांक लागून. हें सगळें पळय आमी भितरल्यान कश्टवता आनी अजेच्या बारा खाला आसा तें आमी जेजूचें हाडया आनी तो आमकां समाधान करतलो. प्रत्येक सुस्कारान तें हाडया, कितें तास्ती खंती आसा तितले आनी कितें जाता पळय तितलें. आनी सुस्कार भितर घेतना तो आमकां कितें म्हणटा? म्हजें जीव तुमचेर घेयात, म्हजें जिवीत जियोवपाक तुमचें सवें तुमी पत्करात. हांव दुलोब आनी ल्हानवीक काळजाचो. तर हो अनुभव आमी पत्करया आनी तुमच्या जिवाक समाधान घडटलें. तर म्हजें जीव घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक हळू म्हजें अजें, ताचे बरोबर तर आमी वावरीत जाल्यार सगळें सोंपें जाता. तर ते भाशेन आमी रावया. तो जावन आसा तिसरो रिस्पॉन्स. चवथो रिस्पॉन्स, आमचे इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार आमचें चिंतप तें आतां मनाच्या पावंड्यार आनी आमचें करप कितें कोत्ता पळय तें ताचे कुडीच्या पावंड्यार तें सगळें ताणें थाऱ्यार हाडचें आनी ताणें आमकां ताच्या एकवटान दवरचें. कित्याक? बावतिस्मा वरवीं आमी ताचे सांदे जावन आसा. हो सांदो जो हांव आसा तूं आसाय ते सारकें सांदे जावच्याक पूर्णपणे ताचे सवें आमी हें सगळें समर्पून ताणें आमची आपली इंतेसां म्हजे सवें घालची आनी हांवूय ताका उक्तो आसचो.
आनी तो मागीर हे भाशेन आमची चिंतना आपल्या स्वतान बदलतलो आनी ताची वाट आमची वाट जावंक लागतली आमच्या करण्यांनी. तर हें आमी पत्करूंक जाय ह्या पयल्या भागांत. हे भाशेन आमची तयारी जाता. तर ही तयारी जाली की ना दुसऱ्या भागांत दुसरो पार म्हणना हितून तातूंत कितें कोत्ता जावं म्हजी सगळें तुज्या उतरा प्रमाणें ताचें उतर आमी आयकता. आयच्या दिसाक जेजूच्या जिवितांतल्यान आमी कितें म्हणून अणभवता कितें म्हणून शिकता तर तें आमी आयकता समजता आनी तें पाळच्याक आमी त्याच जेजूचे घडणेंत आजीर जाता आयज जालेल्या भाशेनच. तर थंयसर दुसरो मुद्दो म्हणजे थंयसर आजीर जावया, सगळें पळोवया कोण कोण कितें करता तें सगळें म्हणजे सारकें एब्जॉर्ब करचाक जेजूचें जिवीत. आनी जेजू कडेन तिसरो म्हणजे मुद्दो जेजू तूं म्हाका तुजें खोलायेन भितर कितें चलता तें दाखय, कित्याक ते परी हांवूय हें म्हजें इंतेसांव जावंक लागतलें. हांवूय तुजो फाटलाव करतलो एकदम पूर्णपणे आनी तुजी वाट म्हजी वाट जावंक लागतली. हे भाशेन चिंतप येवजण इंतेसांव चिंतप आनी येवजण त्यो सगळी एक जातल्यो जेजू सारके आमी जाता. थंयसर सांगलेलें आमी ताका विनंती केल्ली आतां आमी परतून खोलायेन करता. आनी मागीर तिसरो भाग स्टार्ट जाता. तिसऱ्या भागांत आमी प्रत्येक पावंड्याचेर म्हणजे इंतेसांवाच्या पावंड्याचेर सगळें पळयता. दुसरें म्हणजे ताची उतरां कितें पळय ती तें आयकता ताच्या स्वतान आमी घडोवन येवच्या. आनी तिसरें म्हणजे आमची येवजण आमची करप तें ताची चाल कशी आसा ती पळयता. हो जालो तिसरो भाग आनी आमचे बापा म्हणून आमी वचून पळयता. चवथो भाग मागीर आमी स्टार्ट करता. जालें की ना आमचे सगळीं आतां जेजून भरोवन आयिल्ले आसा सगळी कूड ताका आमी स्पर्श करता जेजू सवे आनी आमकां बेकोणीक जोडून घेता. आनी तें जाल्या उपरांत आमी म्हणना हितून सगळी कुडीक हात लावन हे भाशेन करता. तें जालें की ना निमाणो हो भाग मागण्यांचो आमी थोडें मनन करता कितें जालें काय म्हणून. ह्या मागण्यांत आमी कितें शिकल्या आदलेंच शिकल्या की आनी नवें ताणें म्हाका कितें सांगलां तो सांगता आमकां. आमची चिंतना बदलतात. तातूंतल्यान आमी जाणो की ताका लागशिल्ल्यान आमी हो संबंद जोडलो की ना मागीर तो आमकां नवें कितें तरी दाखयता आनी त्या प्रमाणे जिवंकूय तो आमकां मदत करता. इतल्यान आमी महिमा बापाक म्हणून 5व्या भागान आतां सुरू करता. कितें पळय आमी ताणें शिकयलां तें बरोवन दवरया आनी 2 दीस तातूंत बरोवन दवरीत आमी पळयतले कशे भाशेन तो आमकां दर दिसा आपलें उतर खोलायेन परगट्टा त्या प्रमाणे जिवंक तो आमकां घोटाय दिता आनी ते प्रमाणे जिवन आमी सुकेस्त जाता. तर हें आमी आतां पत्करया हे मागणे आमी सगळे जाणां. हे भाशेन आतां कित्याक जोडटा आमी आतांच्या ताळताणी हांगसर खूब शक्ती आसा. अशें तर गालाशियांडीत कितली शक्ती भायर सरता ती तुमकां दिसतली. ही शक्ती आमी गोळा करता. हे भाशेन आज जोडलो की ना अशें वणटीन दवरलो की ना असो दवरलो की ना मागीर कितें जाता ही शक्ती भितर घोवंक लागता आमचे कुडींत आनी आमकां पेकोवणी दिता. आमच्या सांद्यांनी खूब दूख आसा खंयसर न्हय आपशींच दूख जाता. दूख म्हणजे नॅगेटीव एनर्जी ती. ही नॅगेटीव एनर्जी पॉजिटीव जाता कशी जेजूच्या कोठान दवरलें की ना आनी सगळें भायर सोडलें की ना तें भायर काडलें की ना ताच्या नांवान तें सगळें भितर आहा पळय ते जागे पॉजिटीव जावंक लागता आनी थंयसरली ती पेकोवणी आमकां मेळटा सोंपेपणी. तर आमी हे भाशेन केलें की ना आमकां बरेंपण मेळटा. तर आमी सगळीं जाणां हे भाशेन हात जोडया अशें दवरया पाट स्ट्रेट दवरया कोणो आमचो स्ट्रेट दवरया आनी दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कार घेता तेन्ना आमी सुस्काराक हाजीर जावया. हो सुस्कार आमचे कुडींत मनांत आत्म्यान भरोवन येता. सगळें आमचें सवें आसा तितलें जेजू सवें आसा तें जेजू सवें ताच्या नांवान भायर काडया. जेजू 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 जेजू
पूण आतां आमी जेजू जो आख्ख्या संवसारांत जशे सगळे आमी आसा तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यान भरोन येता. ताका आमी स्विकारता, ताचे सगळे आमी रिगून रावता, तो आमचे सगळे रिगून रावता. तर आमी प्रत्येक जाणां जेजूच्या नांवान रावन प्रॅक्टीस केलेली आसा. पयलो भाग जालो म्हणजे पयलो मुद्दो जालो ताका प्रतिसाद दिवपाचो, रिस्पॉन्स दिवपाचो. दुसरो, हांव सर्वेस्पराचो चाकोर वो चाकोर जावं म्हजे तुज्या उतरा प्रमाणे सुस्कार भितर घेतना जेजू जेजू म्हणून आमी हाजीर आसा ताका, पूण हो मनोभव आमी पत्करता त्या प्रमाणे आमचें जिवीत घडून हाडटा.
तुरी भाशेन जेजूच्या कोटान आतां आमी आसां तर आमचें इंतेसांव, आमची चिंतना आनी आमची चाल जेजूच्या कोटान आमी ती दवरलेली आसा. पूण आतां ताचेर आमी ध्यान मोन लायता, कित्याक जेजून आमकां कितें सांगलां, हांव जिवीत, सोत आनी वाट. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं ताका एकवटोन, कित्याक आमी ताचे सांदे जावन आसा. तर ताचे सांदे म्हणून आमकां सगळें बरेंपण ताचें फावो जाता. तर ताचें पुनर्जिवीत आमी आतां जियेता आनी ह्या पुनर्जिवनपणांत त्या जिवितांत आमी सगळी भाग घेतली म्हणटच ताची इगोर्ज आमी जाता. इगोर्ज जावन आसा ताची कूड, तर आमी सगळीं जाणां ताची कूड घडोवन हाडटा. हाका लागून आमी आयतारा मिसाक वता, कित्याक थंयसर आमकां ती घोटाय मेळटा एकामेका कडसून. तर ह्या वेळार ताका सगळें आमी समर्पिल्या उपरांत आनी ताका म्हणल्या उपरांत म्हाका तूं घडोवन हाड तुजे जिविता प्रमाणें, आनी तूं जशे भाशेन बापाचे व्हडे मोहिमे पासून जियेतालोय तेच भाशेन हांवूय तुज्या एकवटान तुजे सगळें रावन तशेंच करता. तर आतां आमी तयार जाल्या दुसऱ्या भागांत मागण्याच्या प्रवेश करच्या. देवाचें उतर जेजूच्या जिविता विशीं आमी आयकोया, आयकोन तें समजुया. समजोवच्या त्या संदर्भांत जेजूच्या जिवितांतलें आयज आमी आयकोता ताचें उतर, तातूंत आमी हाजीर जावन ताची खोलाय आमकां गुडापी कर म्हणून आमी ताचे कडेन विनंती करया. तर हे 3 मुद्दे दुसऱ्या भागाचे आतां आमी पुत करया. पयले सुवातेर ताचें उतर आमी आयकोयात, तशींच दोळे धांपून जेजूच्या एकवटान रावन तें उतर ताचें आतां आयकात. थोड्या फारिझेवांनी लागीं सरून जेजूक कोसाक लावंक ताचे कडेन अशें विचारलें, घोवान आपले बायलेक सोडून दिवं येता? ताणें ताका परतून विचारलें, मोइजेसान तुमकां कसलो हुकूम घाला? ताणें सांगलें, मोइजेसान लग्न मोडण्याचें पत्र बरोवन दिवन तिका सोडून दिवंक रोजा दिल्या. तेन्ना जेजून तांकां असो जबाब दिलो, तुमी आपल्या वाद्याचे देखून तुमकां असलो हुकूम ताणें बरोवन दिलो. पूण रोचणेच्या अरोंबाक थावन देवान ताका दादलो आनी बायल केली
ह्या पासत मनीस आपल्या बायक आनी आवयक सोडटलो आनी ती दोगांय एक जातली. देखून ती ह्या फुडें दोगांनूय पूण एकूच म्हणटच देवान एकठांय केलां तें मनशान दोशी करूं न्हय. घरांत नव्यान भितर सोदतूच शिश्यांनी ताचे कडेन हे विशीं दुसरी ताका विचार केलो आनी ताणें ताका सांगलें आपल्या बायलेक सोडून दिवन दुसरे कडेन लग्न जायत तो पयले बायलेचेर आड पोदवार करता आनी एक बायल आपल्या पतीक सोडून दुसऱ्या कडेन लग्न जायत जाल्यार ती पोदवार करता. देवाचें उतर हें. समजल्या मू आमी जेजूक कोसाक लावंक आमी तें सगळें पळयता आतांच्या आतांच जाल्ले भाशेन. आमी हें जेजून सांगलां तें आयकोता. तो ताका म्हणटा मोइजेसान कितें सांगलां पत्र दिवंक जाता म्हूण सांगता. पूण तूं ताका सांगता जो कोण हे भाशेन कोत्ता दादलो आनीक बायले कडेन येता तो पयली बायलेचेर पोदवार करता आनी बायल तर सोडून दुसरे कडेन काज जायत जाल्यार ती पोदवार करता. आनी हें सगळें पळयल्या आनी आजीर जाल्या उपरांत जेजू कडेन आमी विनंती करया जेजू तुजें जिवीत आमकां भितरलें उगडापें कर आनी तुजें जिवीत तुजें इंतेसांव तुजी सोत आनी तुजी वाट आमची जावं दी.
आनी परी ताका विनंती केल्या उपरांत आतां आमी तिसऱ्या भागांत मागण्यांच्या सामील जावया. पयले सुवातेर ओतम्याच्या पावंड्यार सगळें हें आतां जेजूच्या जिवितांत घडलां ते फारिसेव ताका प्रश्न करताले आनी हांवूय तांचे सोबे आसा. हें सगळें हांव पळयतां. हें सगळें पळयल्या उपरांत इंतेसांवाच्या पावंड्यार कितें म्हणजे सगळें जेजून उगडापें केल्लें आसा. तें मनांत हाडया. प्रत्येक सुस्कारांत तें जेजू सगळें दवरता आमी ताचें सगळें दवरया. दुसरो भाग घेवया. दुसरो पाठ मुद्दो जेजू कितें म्हणटा ते कितें उलयतात. ताचे उलोवपाक आमी हाजीर जावया. तो आमकां सोत शिकयता. दुसरो मुद्दो आतां संपलो म्हणून हितून ताच्या स्वतांत तो आमकां कितें स्पश्ट करता तें पळयलां. आतां तिसरो भाग जेजूच्यो कोरण्यो दुसऱ्यांच्यो कोरण्यो.
तर वो बाग आतां आमी संपोवया. आमचे बाप्पा म्हणून, आमचे बाप्पा सुरगीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. भयणीं आनी भायलो, आतां आमचे आतांची ताळटां घांसया, बरीं घांसात, आनी ती दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लायात, सारकी सोमती. दोळ्यांनी शक्ती वचोन जेजूचे सवें आसा आमी, आख्खी कूड तातूंत जेजून भरलेली आसा. तर आतां कपळाचेर, दोळ्यांचेर, गोलांचेर, नाकाचेर आनी जोगळाचेर आनी गोमटेचेर दवरात. प्रत्येक सुस्कारान ह्या बागांतले सगळे जेजू सवें धरीत रावया. तो ताव येतान सारकें फाटीं पुरयान. ओके, आनी कानाचेर दवरात आनी ढोप 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 आमचो आवाज काळजाचो तो येता तो आयकात. आयकोंक आयलो की ना, नाल्यार प्रॅक्टीस करात तुमी, भियेनाकात. आमची खोलाय जितली जातली तितली आमी आजीत जातले आमकां भितरल्यान. आतां भुजांचेर दवरात. उजवा हात आतां दाव्या हाताचेर ओडात, वयतान सारको सकयल पर्यान भितरल्यान हे भाशेन. दुसऱ्या हाताचेर फुडल्यान ओडात, फाटल्यान दाव्या पांयाचेर उजव्या पांयाचेर घासात आनी आतां दोंपराचेर दवरात. कशें गेलें मागणें. आतां वो चवथो भाग. आमी सगळें सारकें केलां की ना. बसल्या आमी सारकी पाट कोण आमचो स्ट्रेट दवरलो की ना. स्ट्रेट म्हणजे अशें धरूंक जाय, ताण आसूंक जाय. मागीर आमचे हात सारके आसलेले की ना अशें. मागीर आमचे दोळे बंद केल्ले की ना. मागीर आमचे आजीरपण. आमी देवाक आजीर जाल्या, सगळे स्वतेचे आसा ताका आमी आजीर जाल्या की ना. हे 4 भाग, 2 पयले म्हणून हितून पवित्र पुस्तकांतले, आतां हे 4 म्हणजे सगळे रिगून रावात. हांव सर्वेस्तर चाखोर, सगळीं तुमी गोश्ट करतात. हांव जिवीत, सोत आनी वाट, हे सगळे आमी ताका आजीर जावन वेळ सारलो की ना. मागीर आमी ताका सांगता, म्हाका तूं घडोवन हाड, तुजे सारको तूं म्हाका कर, म्हणजे सगळें ती शिस्त हाड. मागीर हे भाशेन आमी तयार जाल्या उपरांत दुसऱ्या भागांत आमी गेल्या. दुसऱ्या भागांत आमी आयचें उतर आयकल्लें आसा. पदवारा विशीं सांगलेलें आसा. ताका त्या आयकल्या उपरांत आमी समजल्या, पूण मागीर ताका आजीर जाल्या आमी त्या सगळ्या संदर्भाक. आनी थिचोर आमी आसलेल्यान ते भाशेन आमी ताका पळयलां, आयकलां. आनी ताचे कडेन आमी एक विनंती केली, सायबा तूं म्हाका तुजें भितरलें जिवीत उदीक उगडापें कर.
आनी हे परी तुज्या एकवटान रावन जियेतलो तुजो मोग ते प्रमाणे कोत्तलो आनी म्हजी चाल तुजी चाल जावंक लागतली. हें जाल्या उपरांत तिसऱ्या भागांत आमी प्रवेश केलो. थंयसर आत्म्याच्या पावंड्यार सगळे आमी पळयले. मागीर मनाच्या पावंड्यार आमी सगळे स्वतांत घडोवन आयलां तें आमी पळयलें, आयकले उपरांत आमी पळोवंक लागल्या कितें पळय तें. देवान एक केलेली आसा तांकां, देवान एक केलेली आसा, मनशान तांकां दोशी करूं न्हय. आनी करीत जाल्यार पदवार तीं कोत्तात तें समजल्यान आमी आनी कशे भाशेन जेजू जियेता, कशे भाशेन आमी जिवंक जाय. तो आपल्या बापायक एकवटोन सगळो जियेतालो. काळजाच्या बेसांत आसा तीं बी जेजूक एकवटोन रावंक जाय आनी ताच्या एकवटान रावलीं की ना तीं एकामेकाच्या एकवटान सोंपेपणी घडोवन येतलीं, दोगां एक जावन वाडटलीं. मागीर आमी आमच्या बापा म्हणून हो वेळ सोंपयलो. मागीर हो आतां निमाणो वेळ ताचेर आमी म्हणून तूं मरण कोत्ता आनी सगळें कितें जालें तें पळयता. आतां ह्या फुडें बरोवन काडात कितें शिकल्यात तुमी. म्हाका तरी ह्यो वस्तू कळोन आयल्यात, म्हणजे जाणो आसलो पूण आनीक खोलायेन म्हाका तें कळलां. आमी जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटच हें सगळें जेजू सगळें घडोवन येता. तो जाणो कोणाक तयार करूंक जाय पळय कोणा पासत आनी तो तांकां हाडटा. आमी कांय नोको, आमचो पार्टनर कोण आसतलो तें नोकना आमी, पूण ते भाशेन तो घडोवन हाडटा. घडोवन हाडल्या उपरांत आमी दोगां म्हणजे काजारीचे आपोवणें दिलेले आसत तांकां कितें जाता, दोगां जेजू सगळें एक जातात आनी जेजू सगळें एक जालीं की ना तीं एकामेका सगळें एक जातात. नाजाल्यार तीं आपल्या वस्तुंगी एक जावंक सोदीत जावचें ना, कित्याक आपलेपण ताचे मदें आसा. हें आपलेपण जेजूच्या एकवटान दवरलें की ना मागीर जेजूचें जिवीत आमचें सगळें आसा आनी जेजूच्या जिवितान आमकां एकपण मेळटा ते भाशेन. आनी आतां आमी जियेतना ते भाशेन आमी जियेतल्या ह्या स्वतांत आमी जियेलीं की ना आमकां सुटका मेळटली आनी आमी अदीक जेजूच्या एकवटान हे परी जियेतल्या तें आमकां समजल्लें आसा. जेजून आनिकूय आमकां सांगलेलें आसा, एके अस्तोरेक एका दादल्याक आमी त्या लैंगीक दृश्टिकोणान पळयत तर आमी पदवार कोत्ता. आतां हें सांगलां कशे भाशेन पदवार जाता पळय तें सोडून पत्र दिवन दुसरे कडेन तर काजत जायत ते बायले कडेन आमी पदवार कोत्ता आनी बायल तूं सोडून दीत जाल्यार ती पदवार कोत्ता. तें आमकां समजलें. तर तें आतां आमी जिवया, तें बरोवन काडया. कितें तरी शिकल्यां पळय तें, नवें कितें शिकल्यां पळय तें. आतां आमी महिमा बापाक म्हणून हो वेळ सोंपोवया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन. भयण भावनो, रोखडीच आतां आमी पवित्र भोजवण घेवया. वचून आतां मातशें बरोयात, थोडो विसव घेयात आनी परतून स्टार्ट करुया.